नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत गरीबांक मेळटल्या साबार सवलतींचो लाव फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडयला. आज जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेंत घेतिल्ल्या निर्णयांची मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली म्हायती. फाटले 17 दीस सिलक्यारा बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांक सुरक्षीत भायर काडपाक केंद्र आनी राज्य बचाव दळाक मेळ्ळें यश. प्रधानमंत्र्यांनी कामगारांकडेन केल्ली खबर. उच्च दर्जाच्या गाडयांचेर लागपी कर कमी करपाचो गोंय मंत्रिमंडळाचो निर्णय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थ्यांकडेन साधतले आभासी प्रणाली वरवीं संवाद. आणि भारतीय दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडाच्या मुखेल प्रशिक्षकाचे पद राहुल द्रविड हांचे कडेनूच उरतले. दादल्यांच्या संवसारीक क्रिकेट करण सर्ती उपरांत बीसीसीआयन केली महत्वाची घोषणा. आणि आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णयांची माहिती खबराकारांक दिली. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत गरीबांक मेळटल्या साबार सवलतींचो लाव फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडयला अशी माहिती मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली. हो निर्णय 1 जानेवारी 2024 सावन फुडल्या 5 वर्सां खातीर लागू जातलो. कोविड महामारीच्या काळात गरीबांक आर्थिक मदत म्हूण ही येवजण सरकारान चालीक लायिल्ली. मंत्री ठाकुर हांणी हे विशीं सविस्तर माहिती दिली. कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी. अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा. जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह. और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे. कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी. हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं उनको वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका भी लाभ मिलेगा. और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं. तशेंच गरीब बायलांच्या सबलीकरणाच्या हेतान एक महत्वाचो निर्णय घेतना केंद्रीय मंत्रिमंडळान देशातल्या बायल आपमजत पंगडांक रीण मेळोवपा खातीर मंजुरी दिल्या. ह्या निर्णयाक लागून लघु व्यवसायांत आस्पावीत बायलांक आर्थिक लाव मेळटलो. गरीब परिवार की महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इनको संगठित किया जाता है. देश भर में लगभग 89,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है और 31,000 के लगभग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं. इसमें से 15,000 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा जो ड्रोन जिनको उपलब्ध करवाए जाएंगे. मार्च 2024 तक 500 ड्रोन जो हैं वो ये जो अग्रणी उर्वरक कंपनी हमारी है वो अपने संसाधनों से उनको उपलब्ध कराएगी. और अगले 2 वर्षों में 14,500 ड्रोन केंद्रीय सहायता से उपलब्ध करवाए जाएंगे. इस योजना पर मार्च 2026 तक 1,261 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा. फाटले 17 दीस सिलक्यारा बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांक सुरक्षीतरित्या भायर काडपाक केंद्र आनी राज्य बचाव दळाक काल सांजवेळार यश मेळ्ळें. 12 नोव्हेंबराक पालसणां कोसळून अडकल्ल्या ह्या कामगारां विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक दिसा खबर घेताले. दिवाळे दिसा बोगद्यांत फशिल्ले हे कामगार भायर आले उपरांत राज्यांत दिवाळे सारकें वातावरण जालां. बोगद्यांतल्यान भायर काडल्या उपरांत सगळ्या कामगारांक चिन्याली सोड इस्पितळांत दाखल केल्यात. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी इस्पितळांत वचून साबार कामगारांची वासपूस केली. तशेंच तांच्या घरच्यां कडेनूय तांणी भेट घेतली. साबार कामगारांक प्रत्येकी 1 लाख रुपया मदत जाहीर करतना धामी हांणी बचाव कार्यांत आस्पावीत सगळ्यांचे उपकार मानले.
सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी टेलिफोनावरवीं अडकल्ल्या काय कामगारां सयत उलोवप करून ते सुरक्षित भायर आयिल्ल्याबद्दल खोस उक्तायली। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। उच्च दर्जाच्या गाडयांचेर लागपी कर कमी करपाचो निर्णय गोंय मंत्रिमंडळाच्या आज जाल्ल्या बसकेंत घेतलो। ह्या गाडयांच्या किमती प्रमाण ह्या कराची टक्केवारी थारतली अशें मंत्रिमंडळ बसके उपरांत खबराकारांकडेन उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। Cost of the vehicle does not exceed rupees 6 lakhs, which is the 9% of the cost of the vehicle. Cost of the vehicle exceeds 6 lakhs, but does not exceed the 15 lakhs. It is 11% of the cost of the vehicle. Cost of the vehicle existing 15 lakhs, but does not existing 35 lakhs, 13% of the cost of the vehicle, and cost of the vehicle exceeds 35 lakhs, which is the 14% of the cost of the vehicle. म्हादय विशयाचेर सकारात्मक निर्णय जातलो असो सरकाराक विश्वास आसा आनी ते दिकेन वकिलांचो एक पंगड काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। 20 नोव्हेंबराक सुरू जाल्लो 54वो भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव काल सांजे सोंपलो। हो सुवाळो ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात सांजेच्या 5 वरांचेर जालो। ह्या महोत्सवात अंदू 18 संवसारीक, 18 आंतरराष्ट्रीय, 62 आशियाई आनी 89 भारतीय चित्रपटांचे प्रदर्शन जालें। ह्या कार्यावळीत गोल्डन पिकॉक म्हळ्यार सुवर्ण मयूर पुरस्कार फारसी भाशेंतल्या एंडलेस बॉर्डर्स ह्या चित्रपटाक फावो जाला। अब्बास अमिनी हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या ह्या चित्रपटाक 40 लाखांचे पारितोषिक फावो जाला। खेरीज सत्यजीत रे जीवन गौरव पुरस्कार नामनेचे चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक मायकल डगलस हांकां भेटयलो। अमेरिकेच्या रॉबर्ट कलोनी हांच्या द फेदरवेट ह्या चित्रपटान ह्या महोत्सवाचें समापन जालें। ह्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 78 राष्ट्रांतले वट्ट 270 चित्रपट प्रदर्शित जाले। हे चित्रपट वेगवेगळ्या राष्ट्राचे सांस्कृतीक दायज दाखोवपी आशिल्ले। राज्य सरकाराच्या वतीन फिल्म तयार करपी निर्मात्यांक सरकाराच्या वतीन चित्रीकरणा खातीर सगळे तरेच्यो सोयी सुविधा मेळटल्यो अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। Of the storytelling, the 54th IFFI has been true reflections of the diversity and vibrancy of the cinema, showcasing the film from over the 75 countries, spanning and languages and culture. When it comes to film locations, we have got the streamlined system for the shooting films, offering hassle-free permits to assess and diverse the locations. Being the Chief Minister of Goa, I also the Chairman of the Entertainment Society of Goa, I promise to extend
all kind of support for the hassle-free film shooting and experience. I stand committed to fulfill the vision of making the Goa is a heaven for the film industry. The plan and underway to this developed infrastructure providing the cutting-edge technology and incentivize the international filmmakers. IFFI Goa 2023 has been testament to the unifying powers of cinema. It has brought together the filmmakers, actors, cinephiles from all the corners of globe, creating the space for the dialogues, exchange and mutual appreciation. नामनेचे चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक मायकल डगलस हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. I'm humbled to join a precarious and prestigious group of past award recipients. Ray personified what it means to be a world-class filmmaker. His films represent not only the triumphs of the Indian film industry, but the boundaries potential of cross-cultural artistic expression. And with everything going on in our world today, this festival is a reminder of the magic of movie making. When you've worked in the movie business for as long as I have, it becomes clear that cinema is one of the few mediums that has the power to unite and transform us. It transcends divisions, whether that be geography, race, language, or even time. When a film touches us on a personal level and makes us laugh, cry, or rejoice, it reveals our shared humanity. And today, our global language of cinema is more meaningful than ever. And to my wife, Catherine, and my son, Dylan, are here with me tonight, along with my other children, Cameron and Karis. Thank you all for your love, your passion, your support, and your patience. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज सावन 2 डिसेंबर मेरेन महाराष्ट्राचे भोंवडेर आसात. तांणी आज लोणावलाच्या कैवल्यधाम संस्थेच्या शतकपूर्ती कार्यावळीच्या निमतान आयोजीत एका राष्ट्रीय परिशदेचे उक्तावण करून तातूंत उलोवप केलें. भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया. सन 2015 से प्रतिवर्ष विश्व के अधिकांश देशों में उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जाता है. अपने संकल्पों में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योग पद्धति स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है और पूरे विश्व समुदाय के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. हमारी ये अमूल्य विद्या हमारे बच्चों को और हमारी युवा पीढ़ी को लाभान्वित करे. इसी ध्येय के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित योग विद्या को शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया. देवियों और स्वजन, प्राचीन भारत में गुरुकुलों की शिक्षा प्राप्त करने वाले अंतेवासी यानी विद्यार्थी बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर भी आगे बढ़ते थे. भारत की प्राचीन परंपराओं के उपयोगी तत्वों से हमारे विद्यार्थियों को जोड़ना हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक मुख्य पक्ष है. योग पद्धति व्यक्ति के समग्र विकास का मार्ग है. शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के माध्यम के रूप में योग प्रणाली को प्रभावी माना जाता है.
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेन दिवचल लॉयर्स फोरमच्या जोडपालवान दिवचल न्यायालयांत 74वा राष्ट्रीय कायदो दीस हो संविधान दीस म्हणून मनयलो। या कार्यावळीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्टिस भारत पी देशपांडे, गोय राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, एबीएपी गोवा संस्थेचे अध्यक्ष SR रिवणकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना जस्टिस भारत देशपांडे हांणी सांगले की भारतीय संविधानात जनता महत्वाची असता आणि न्याय व्यवस्थेन काम करपी लोकांच्या हक्काचे संरक्षण करप हे अत्यंत गरजेचे असता। However, some of the basic structures of the Constitution cannot be even amended. That is, at the moment, it is the law laid down by the Supreme Court. If we go to the preamble, it demonstrates three basic features, which are justice, liberty, and equality, and finally, the fraternity amongst the individuals. राजकारण आणि भारतीय संविधान ह्यो दोन वेगवेगळ्यो गजाली आसात। संविधानाचो उपेग राजकारण्यांनी आपल्या फायद्या खातीर करून घेवंक जायना। संविधानातले कायदे हे सगळ्यांक सारखे आसात अशें गोय राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें। It is necessary that the righteous and the wrong things are to be distinguished. It is the rule of law that is supreme. It is the rule of law that has to prevail. It is, if you see, the constitutional features are such that you are entitled to have a government which is elected by majority. Now there is a difference between government being elected by the majority and the state being decisive by virtue of majority. No. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी कुंकळे हांगा भूमिगत वीज वाहिनी घालपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो। ह्या कार्यावळीत केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, काँग्रेस पक्षाचे फुडारी युरी आलेमाव आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत उलयतना वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले की ह्या पुराय प्रकल्पाचो खर्च 45,56,03,173 रुपयाचो आसा। हो प्रकल्प पुराय जातकच कुंकळेच्या नगरपालिकेच्या 11 वॉर्डांनी सुरळीत वीज पुरवण जातली। 150 मेगावॉट वीज निर्मिती करप हे गोय सरकाराचे ध्येय आसा आणि हे ध्येय राज्य सरकार 2030 मेरेन पुराय करतले अशें मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें। आमचो एम आसा की ग्रीन एनर्जी आमी गोंयांत निर्माण करपाची आणि त्या खातीर सादारण 150 मेगावॉट वीज ही आमी गोंयांत निर्माण करून दाखयतले आनी इट वील बी बिफोर 2030. 101% गोवा वील मॅन्युफॅक्चर आमची जो पावर आसा ती सादारण 150 मेगावॉट. कमीत कमी इट मे बी मोर दॅन 150 बाय 2030. आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे हे आसा की सबंद भारतांत ग्रीन एनर्जी ही 1200 ते 1500 गिगावॅट 1000 मेगावॅट इज इक्वल टू 1 गिगावॅट इतली वीज निर्मिती भारतांत फुडल्या 50 वर्सां पर्यंत 2050 पर्यंत करतले. आणि हे स्वप्न जेन्ना तांणी दवरलां तेन्ना तें काम मुखार व्हरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. कारण तेच लोकांक जाय आनी लोकांक योग्य न्याय दिवपा खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसा. प्रत्येक आमदाराचो डिमांड आशिल्लो की अंडरग्रावंड केबल आनी तें साकार करपाक आय हॅव एश्योर्ड इन द हावस stating that minimum 40 crores work will be taken up in this particular year 2022-23. And I am proud to say that we have done it. I am proud. And हे सगळे कित्याक जालें because of good cooperation of all MLAs and also especially my officers. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी ह्या प्रकल्पाचे काम सुरू केल्ल्या बद्दल वीज मंत्र्यांचे उपकार मानले. सावयवेरेच्या एका सरकारी शाळे खातीर बांदपाक येवपी नव्या इमारतीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जालें. ह्या वेळार प्रियोर मतदारसंघाचे आमदार तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, खांडेपार जिल्लो पंचायतीच्यो वांगडी प्रिया च्यारी, वेरे वागुर्मेच्यो पेरणी, जिल्लो पंचायत वांगडी श्रमेश भोसले आनी वेरे वागुर्मेचे उपसरपंच बाबू गावडे हाजीर आशिल्ले.
सरकारान शाळा खातीर बऱ्या दर्जाच्यो साधन सुविधा दिल्ल्यान शाळांनी भुरग्यांच्या संख्येत वाड पळोवपाक मेळटा। बऱ्यांतल्यो बऱ्यो साधन सुविधा आनी मनीसबळ शाळांक उपलब्ध करपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्याचेर हायस्कुलांचो, शाळेचो, कॉलेजीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करप हें काम म्हज्या सरकारान केलां। आमी सातत्यान म्हणटा की वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी केलां आनी ताकाच लागून शाळेंनी बदल दिसपाक लागला। आतांच ताणें एक्सप्लेन केलें की ज्या शाळेंत फक्त 70 भुरगीं आसली त्या जाग्यार आयज 170 भुरगीं जाल्यार हें तेजें उदाहरण आसा। म्हणजे आमी म्हणटा की जो बदल दिसपाक लागला। गव्हर्मेंट हायस्कुलांकडे, गव्हर्मेंट शाळांकडे पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक घालपाक लागल्या। कित्याक तर तांकां तेजेर इन्फ्रास्ट्रक्चरांत बदल पळयलो, टिचर क्वॉलिटीनी बदल पळयलो। कंटिन्युअसली 8 वर्सां 100% रिजल्ट दिवपी शाळा आसा। हांव सगळे टिचर्स आनी पेरंट्स तांचेय खूब खूब अभिनंदन करता। ह्या वेळार थळावे आमदार तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचें उलोवप जालें। वास्तूची देखभाल करप हे आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य जावन आसा आणि म्हज्या सरकारान खास करून आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या मार्गदर्शना सकल म्हज्या मतदार संघातल्यो ज्यो मागीर सरकारी प्राथमीक शाळो आसूं किंवा हायस्कूल आसूं एकूच अपूर्व आयचें म्हजें हायस्कूल। त्या हायस्कुलाक नवसाज नवताट चडोवपा खातीर कसलीच तरेची कांयच ना अशें म्हणलें आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्यान ताचेर शिक्षण खात्याचो भार आसा। याच अनुषंगान मुखार आमची म्हज्या मतदारसंघान एक गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी आसा खांडोळा, ताजी आमी नवी इमारत बांदपाची आमचे ऑलरेडी प्रयत्न आनी प्रोसेस चालू आसा। GSIDC ऑलरेडी आमचे प्लॅनिंग केल्लो आसा। फक्त थोडीशी फॉर्मॅलिटीज उरल्या नंतर टेंडर काडल्या नंतर ह्योय काही गोष्टीची आमी डागडुजी करतले। डागडुजी न्ही, नवी आमी वास्तू उबारतले। कारण आमचो एकमेव हावेस आसा, एकमेव उद्देश आसा की आमची शिक्षणाची बुनियाद जी आसा ती सक्षम जावची, जाणे करून एकंदरीत जो प्रशासनाचो भार मागीर तो खेळाडू वृत्तीन सुद्धा मुखार व्हरपा खातीर ज्या तरेन तांकां प्राबल्य जाय, ज्या तरेन तांची मनोशक्ती मनाची तांची तयारी जावपाक जाय, ती तयारी निर्माण करपा खातीर जे जर वास्तू जर आसा जाल्यार शिक्षणाची बुनियाद। आणि हेच आमचे ब्रीदवाक्य करून हेच आमचे मुखेल अशें एक उद्देश धरून आज ध्येय गाठपा खातीर म्हणजे सरकार सातत्यान प्रयत्न करता। भारतीय नौदळ 4 डिसेंबराक नौदळ दीस मनयता। 1971 वर्सा कराची बंदराचेर भारतीय नौदळान घडोवन हाडिल्ल्या ऑपरेशन ट्रायडंटची याद म्हणून हो दीस मनयतात। ह्या निमतान अंदू भारतीय नौदळान सिंधुदुर्ग किल्ल्याचेर भारतीय नौदळांची जहाजां आनी विमानांच्या ऑपरेशन स्पेक्ट्रमाचो आस्पाव आशिल्ल्या ऑपरेशनल डेमॉन्स्ट्रेशन ही कार्यावळ घडोवन हाडटले। ह्या कार्यावळीत भारतीय नौदळाचे मुखेली एडमिरल आर हरिकुमार तशेंच केंद्र आनी राज्य सरकाराचे अधिकारी, सेनेचे अधिकारी तारकल्ली दर्यादेग वाठारांतल्यान ही कार्यावळ पळयतले। नासाचे मुखेली बिल नेल्सन हांणी आपल्या भारत भोंवडेर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांची भेट घेवन चर्चा केली। ह्या चर्चेन दोनूय देशांमजगती जॉयंट मायक्रोवेव्ह रिमोट सेन्सिंग सॅटेलायटाचे प्रक्षेपण घडोवन हाडपाचेर सहमती जाली। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आज नवी दिल्लीत आयोजित DRDO क्वालिटी कॉन्क्लेवांत उलोवप केलें। ह्या वेळार उलयतना बऱ्या दर्जाचे सामान तयार करपा खातीर उच्च दर्जाची उपकरणां तशीच बरी कुशळटाय गरजेची आसा अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें। आप यदि कोई सामान बना रहे हैं तो उसे अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए आपको अपने इक्विपमेंट बेहतर करने होंगे, अपनी स्किल को भी बेहतर करनी होगी, वर्कफोर्स बेहतर करनी होगी, ज्यादा कैपिटल भी लगाना होगा। जब इन सारी चीजों का समुच्चय होता है यानी इकट्ठी होती हैं, तब जाकर कहीं एक प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में हमारे सामने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थ्यांकडेन आभासी प्रणाली वरवीं संवाद साधतले। केंद्र सरकाराच्या भौशीक कल्याण येवजण्यांक दर एक नागरिकाक मेरेन पावोवपा खातीर चालीक
आयिल्ली विकसित भारत संकल्प यात्रा पुराय देशभर चालू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलांच्या फुडारपणाखाला उदरगत घडोवन हाडपाचेर सदांच भर दिला. ह्या दिकेन आनीक एक पावल उबारतना प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्राचें उक्तावण करतले. ह्या येवजणे अंतर्गत बायलां आपमजत गटांक ड्रोन मेळोवन दितले, जाका लागून बायलांक रोजगार मेळोवपाक मजत जातली. फुडल्या 3 वर्सां भितर 15,000 ड्रोन मेळोवन दितले. भारतीय नागरिकांक बऱ्यांतली बरी भलायकी सेवा मेळोवन दिवपाचेर प्रधानमंत्र्याची विशेष मोख आसा. ह्या दिकेन मुखार वतना केंद्र सरकार 10,000 जन औषधी केंद्राचें उक्तावण प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकी जातलें. ह्या केंद्रांनी बरी वखदां कमी किमतींत लोकांक मेळोवन दिवपाचेर भर दितले. ह्या जन औषधी केंद्राची संख्या वाडोवन 25,000 करपाच्या कार्यावळीचें उक्तावण प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकी जातलें. हालींच जाल्ल्या दादल्यांच्या संवसारीक क्रिकेट करंड सर्ती उपरांत बीसीसीआयन आज एक म्हत्वाची घोशणा करतना हाचे मुखारय भारतीय दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडाच्या मुखेल प्रशिक्षकाचें पद राहुल द्रविड हांचे कडेनूच उरतलें अशें कळीत केलां. संवसारीकरण सर्दी उपरांत राहुल द्रविड हांचो कंत्राट सोंपिल्लो. तांचे सयत भासाभास केले उपरांत बीसीसीआयन खोस उक्तायत ही निर्णयाची घोशणा केली. तशेंच हेर सहयोगी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटांत विस्तार केल्ल्याची माहिती बीसीसीआयन खबराकारांक दिल्या. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजणे अंतर्गत गरीबांक मेळटल्या साबार सवलतींचो लाव फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडयला. आज जाल्ले केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेन घेतिल्ल्या निर्णयाची मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली म्हायती. फाटले 17 दीस सिलक्यारा बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांक सुरक्षीत भायर काडपाक केंद्र आनी राज्य बचाव दळाक मेळ्ळें यश. प्रधानमंत्र्यांनी कामगारांची घेतली खबर. उच्च दर्जांच्या गाडयांचेर लागपी कर कमी करपाचो गोंय मंत्रिमंडळाचो निर्णय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थ्यां कडेन सादतले आभासी प्रणाली वरवीं संवाद. आनी भारतीय दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडाच्या मुखेल प्रशिक्षकाचे पद राहुल द्रविड हांचे कडेनूच उरतलें. दादल्यांच्या संवसारीक क्रिकेट करंड सर्ती उपरांत बीसीसीआयन केली म्हत्वाची घोशणा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज इंडिया, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर